मेनली पैसे काढले हे लॅपटॉप व्हरूंक ना वखदां व्हरूंक ना वॅक्सिनां व्हरूंक ना पैसे काढले तेणे कितले 30-40,000 काढले टोटल कितली शॉपां हें केले शॉपां हांगा सगळीं ह्या बिल्डिंगान 6 आनी ऑपोजीट बिल्डिंगान आनी 5-6 आसतलीं शॉपां चल्ले म्हाका दिसता आमचे एक आनी रेमी स्टुडियोचे ते एक पडले म्हाका त्याची कॅश बी गेली आमची कॅश नासली पण आमचे खूब हे करून दवरला सगळे कडेन सगळीं कपाटां उगडल्या पासबूक चॅकबूक सगळे घालून टेबलार दवरल्या आनी कॅश काडल्या ओल्ड कॅश आसली ओल्ड नोटी आसल्यो त्यो व्हरूंक ना तश्यो टेबलार दवरल्या पण नवीन नोटी ताका मेळूंक ना दिसता म्हाका काय वचूंक ना तशें पण फोडला खूब दार बी फोडला आमचे मेन डोर पुलीस म्हणटात क्लू सापडला ते दिशेन खंय तपास चल्ला म्हणून डॉक्टर नजारात येयल्लो रेमी स्टुडियोचो फुडलो ताणें सांगलें की तेजे ऑफिस कोणाचे ब्रेक केला म्हणून अननोन पर्सनान आमी घटनास्थळी गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय आनीक 2-3 ऑफिसां फोडलेलीं आनी तेजे फुडल्यान एक रेमी स्टुडियो म्हणून आसा तेय कोणा तरी अननोन पर्सनान फोडला म्हणून थंय वयतना आमकां कळ्ळें की तेणे 2,95,000 कॅश आसले खंय तेजे तें ना जालां म्हणून मागीर आमी शीतल नागवेकर म्हणून ते मॅनेजर म्हणून आसा रेमी स्टुडियोचे तेणें आमकां कंप्लेंट दिला की अननोन पर्सनान एक एफेक्टेड एंट्री करून 2,95,000 तांचे हेला म्हणून आमकां बारीकसो तितून क्लू मेळ्ळो आहा आमी हेजें काम करता आनी आमकां तितून कितें आमी सक्सेस जातले हेजें प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.